दोनापावल जाल्ल्या सरकार तुमच्या दारी कार्यावळीत अंत्योदय तत्वा मेरेन काम व्हरपाक सगळ्यांनी काम करचें म्हण सगळ्या राजकीय पक्षाक मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान आवाहन केलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जर आमी वचून ऑनलायन हेजेर पळयलेंच ना सरकार कितलें काम करता, सरकारांतल्यो येवजण्यो कितल्यो लोकां खातीर आसा, अंत्योदय तत्वाचेर पावपा खातीर हांव जेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर म्हणटा तेन्ना समाजांतल्या शेवटच्या घटकाचेर जेच्या पर्यंत कोणूच पावना, मागीर त्या जाणटेल्या त्या घरांत रावपी ती जाणटेली आवय आसतली किंवा तो अपंग भाव आसतलो, विधवा भयण आसतली, तांच्या पर्यंत म्हाजें सरकार पावचें, आमचें सरकार पावचें म्हणून तर आमचे सरकारी अधिकारी हर रित्या काम करीत आसा। पण ते तितक्याचेरूच जावचें ना, सगळे जाण ते सगळ्या पर्यंत पावतले अशें जावचें ना। ते पावपाक म्हाका दिसता आमचे सगळे लोक प्रतिनिधी आसतले, पंच आसतले, सरपंच आसतले, कावन्सिलर आसतले, राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले। हांव राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणटा आसतना इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कोणीय करचे, कांयच हरकत ना। मागीर ताच्या खातीर बीजेपी, काँग्रेस, एमजीपी हेच जाय अशें ना। फक्त येवन फुटबॉलाचेर किक मारली म्हणून जावचें ना, लोकां पर्यंतूय वयचें पडटलें, लोकां पर्यंतूय पावचें पडटलें। हांगासर येवन फक्त देवळां भोंवली म्हणूनय जावचें ना, लोकांची घरांय भोंवचें पडटलें। म्हजें आव्हान आसा सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक, आवाज आसा अंत्योदय तत्वा पर्यंत सरकाराच्यो योजना व्हरपाक अवश्य काम करात। लोकांक कळोनी कोण कितलें काम करता तें। अरे सरकार सगळ्या खातीर उगडें आसा, सरकार सगळ्यांची कामां करपा खातीर आसा। आमच्या खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान कोण कोणाचें काम घेवन येयला जाल्यार आडोवंक ना, फक्त आंदोलन करपाक मात येतात। आंदोलन करून आमच्या ताका जाप विचारपाक येतात ते गृह आधाराचे पयशे अजून कित्याक घेवंक ना काय म्हणून। आमची डायरेक्टर थंय बसल्या, अजुनूय आमच्या भयणींनी फॉर्म भरपाचे उरल्या, ते कित्याक अजून भरून जावंक ना काय म्हणून येयात, नवीन फॉर्म भरून तिच्या कडेन येयात, ती दिवपाक तयार आसात। नरेगाच्या अंतर्गत अजूनही लोकांक रजिस्टर्ड करात, आमची डायरेक्टर हांगासर बसल्या, ती रजिस्टर्ड करून घेवपाक तयार आहा। पयलेच फावटी 2.5 कोटी रुपया मनरेगाच्या वर्करांक आमी गोंयकार आमच्या भावा आनी भयणींक वाटले। कितले 2.5 कोटी रुपया। विचारात मेणकुरे आसतले, साळ आसतले, हेवटेन कुंकळे आसतले, ह्या पयलीं केन्ना हें जावं नासलें। 2.5 कोटी रुपया खंयच्या तरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिताले, कोण तरी भायरसून येतालो, ते काम करतालो, अर्दे जातालें, अर्दे जायनासलें, ते वयतालें। पण तेच 2.5 कोटी रुपया आमच्या गांवांतल्या मनरेगाच्या अंतर्गत जेंकां आमी रजिस्टर्ड केले तांच्या पर्यंत ते पावले। हांव अभिनंदन करता तिचें। पयलेच फावटी हो फरक दिसून येता आमकां, राज्यांत अशा पद्दतीचो केन्ना जावंक ना।